वास्कोचो वर्सुकी श्री दामोदर भजन सप्ताक 3 आनी 4 ऑगस्टाक मनयतले। ह्या उत्सवान कोरोना महामारी विशींच्या मार्गदर्शक तत्वां वांगडाच भलायकी नेमांक पाळो दितले आनी उत्सवा वेळार कसलोच वायट प्रकार घडचो न्हय हे खातीर देवळाच्या वाठारांत खर पुलीस बंदोबस्त दवरतले अशें श्री दामोदर भजन सप्ताक उत्सव समिती वरवीं पत्रकार परिशदेंत सांगले। तीन तारखेक सप्ताह जेन्ना सुरू जातलो ह्यो दीपक सुरू जातलो तेन्ना सकाळी 11 पर्यंत लोकांक दर्शनाक देवूळ उगडें आसतलें। 11 नंतर आमी देवळान भितर बाकीचे जनरल पब्लिकाक घेवचे ना, टू अवॉयड, कित्याक आमकां सांगलां की जितले डिस्टन्स दवरूंक मेळटा तितलें दवरा म्हणून, सो आमकां तेजेर जबाबदारी घेवंक जाय। एकदां नाल्ल बिल्ल दवरून स्थापना जाली, सप्ताची इमारत जालो की 2 PM onwards it will be open for public। ताजे पयलीं आमी आमचे फॅमिलीचो एक 2 तारखेक नागपंचमी दिसा महारुद्र आसता, तोय आमी ह्या वर्सा करपाचो थारायला। त्या प्रमाणे तो 2 तारखेक महारुद्र देवळांत जातलो आनी फॉलोड बाय सप्ताह 3 आनी 4 तारखेक समाप्त। बाकीचो 24 तास सप्ताह वर्सा जाता तसो जातलो। सगळ्यांक विनंती आहा पब्लिकाक की सगळ्यांनी शिस्तीन येवचें देवळांत आनी दर्शन करून वचचें, गर्दी करून वचना, कित्याक आपूण रिस्क इनवॉल्ड इज व्हेरी हाय। सो आमकां निमित्त तें कारण जावंक जायना की बाबा तुमच्या वास्को सप्ताक आयल्यार सगळ्यांक कोवीड जालो, कित्याक अजून कोवीड वचूं ना, कितलें ना म्हणल्यार मास्क आनी हें घालून जाता तितल्या लोकांनी येवचें।